नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। दाबोळे विमानतळाच्या अस्तित्व आसा धोक्यात। ह्या विमानतळा फुडारा विशीं दिवचें स्पश्टीकरण ना जाल्यार लोकांक घेवन करतले आंदोलन, विरोधकांची शिटकावणी। केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपा खातीर पणजेत शेकड्यांनी कामगारांचो एका दिसाचो संप। सरकाराच्या धोरणा आड घोशणा दीत मागण्यो पुराय करपाची केली मागणी। फोंडे म्हालांत एकाच दिसा घडल्यो 3 चोरयाच्यो घडणुको। उसगांव धवळे वाठारांतल्या देवळांतल्यो चोरांनी फोडल्यो फंडपेटी, जाल्यार बोरये चोरांनी फोडलो बंगलो। पालिका वॉर्ड आरक्षणाविशीं फुडल्या सप्तकांत उच्च न्यायालयात याचिका करतले दाखल। भाजपाक हारोवपा खातीर आमचो पक्ष लढटलो, सांगता फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय। वेळसाव दाण्यार अंडरपास आनी ओव्हरब्रिज नाशिल्ल्या लोकांक सोंसचे पडटा त्रास। आमचो प्रश्न बेगोबेग लायक तडीत थळाव्यांच्या आमदाराक गाराणें। फसवणूक प्रकरण मंगळूर सावन छत्तीसगड मालाची येरादारी करपाचे उत्तर दिवन अनवळख्यान घातली 2.8 लाखाची टोपी। अनवळख्या आड पुलीस स्टेशनात कागाळ केली नोंद। आता खबरो विस्तारान। सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपा खातीर देशव्यापी संपाक प्रतिसाद दिवन पणजे शेकड्यांनी कामगारांनी एका दिसाचो संप केलो। ह्या संपात वेगवेगळ्या कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी आनी कामगारांनी वांटो घेतिल्लो। सरकाराच्या धोरणा आड घोशणा दीत तांच्यो मागण्यो पुराय करपाची मागणी केली। सरकाराच्या कामगारा विरोधी धोरणा आड कामगारांनी तीव्र नाराजी उक्तायली। कामगार विरोधी धोरणांचो निषेध करपा खातीर बेरेस्तारा पुराय भारतभर संप आशिल्लो। ह्या देशव्यापी संपाक गोंयच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगारांनी प्रतिसाद दिलो। पणजेंतूय आयटक संघटने खाला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगारांनी आझाद मैदानाचेर येवन घोशणा दीत संपात वांटो घेतलो। कामगार कोर्स रद्द करचो, योग्य वेतन तशेंच नोकरेची सुरक्षा आनी हेर मागण्यो केल्यो। ह्या वेळार सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणा आड कामगारांनी तीव्र नाराजी उक्तायली। या सभेत आम्ही काय निर्णय घेतात ते निर्णय म्हणल्यार या देशव्यापी संपाबरोबर आम्ही आसात कोण या संपाबरोबर आम्ही जेन्ना मेळटात या पवित्र आणि चरित्रपूर्वक आझाद मैदानाचेर आज 12 फेब्रुवारी 2026 सकाळच्या वेळार बरेचदा दीस आम्ही हो निश्चय घेतात की पहिल्या सुवातेर हे जे 4 काळे कायदे आसात ते इमिडिएटली ताबडतोब सरकारान फाटी घेवपाक जाय। आम्ही कामगार वर्ग निश्चय घेता की आम्ही झुजून हे 4 काळे कायदे ते आम्ही तांबडे कायदे करतले, कामगारांच्या हिता खातीर करतले, ह्योय आम्ही निश्चय घेता आणि ठराव घेता। दुसरे म्हणल्यार ताबडतोब सरकारान भारतीय कामगार अधिवेशनाची ताकदीन बसका घेवपाक जाय। इंग्लिशीन म्हणल्यार इमिडिएटली कन्व्हीन द इंडियन लेबर कॉन्फरन्स, जांचो मालक कामगार आणि सरकाराचे प्रतिनिधी आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। पालिका वॉर्ड आरक्षणाविशीं फुडल्या सप्तकांत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतले अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायन सांगले। आमचो पक्ष भाजपाक खर विरोध करतलो, भाजपाक हरोवपा खातीर लढटले अशें विजयाचें म्हणणें। नगरपालिका वेंचणुकेंत फातोर्डा जिखप हे पयले लक्ष आसतले, उपरांत मडगांवचेर परतून नियंत्रण मेळोवपाचो प्लॅन करतले अशें आमदार विजय सांगता। आयकात। आमचो स्टँड आमी म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी हांव बीजेपीचे अगेन्स्ट एक सगळ्यांक स्टँड घेवन आहा। हांगा दिगंबर कामत आमचे बरोबर पार्टनर आशिल्लो, बीजेपीन तो नासतना आतां काय ताजे बरोबर आमी पार्टनरशीप करूंक शकना।
आतां हो पिटर हांगा उबो रावतलो काय हो ओबीसी जातलो आनी पिटर घरा बसतलो आनी खंय करचो पडलो हें आमकां खबर ना. सो ह्या आठवड्यात आमी हायकोर्ट मूव करतले फॉर क्लॅरिटी ऑन रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन. ताजे मागीर आमी आमचो पक्ष बसून कार्नवाल बी जावन विचार करतले कशें फुडें वचप तें मडगांवांनी. मडगांव वतले वचना जाल्यार आमी हें करचें पडलें न्ही, दुकान बंद जातलें आमचें. मंगळुरू सावन छत्तीसगडाक मालाची येरादारी व्यवस्था करून दिवपाचो हायस दाखोवन ऑनलायन पद्दतीन फोंडा वाठारांतल्या एका मनशाक वट्ट 2.8 लाख रुपयाची टोपी घातली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावीत आरोपीन स्वता ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर आनी ट्रक चालक अशें सांगिल्लें. तशेंच मालाची येरादारी करपा खातीर सुमार 2.8 लाख रुपयांची मागणी केली. कागळदारान विश्वास दवरून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ऑनलायन पयशे धाडले. मात पयशे मेळ्ळ्या उपरांत आरोपीन गाडी दिवंक ना आनी पयशेय परतून दिले ना. फसवणूक जाल्ल्याचे कळटाच अनवळख्या आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. कुडचडे वाठारांतल्या म्हत्वाच्या भौशीक प्रकल्पाची कामां बेगीन करपा खातीर GSIDCचे अध्यक्ष मायकल लोबोन प्रकल्पाची पळोवणी केली. तशेंच हे संबंदी कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राला सयत हेर अधिकाऱ्यां वांगडा बसकाय घेतली. ह्या बसकेत रवींद्र भवन फेज 2, नवो कदंबा बस स्टँड, खेळा संकुल, संजय विशेष भुरग्याचें शिक्षण केंद्र आनी कुडचडेच्या सामाजीक भलायकी केंद्राचे हस्तांतरण ह्या प्रकल्पाचो आढावो घेतलो. प्रकल्पाचे काम बेगीन पुराय करपा खातीर GSIDC आनी संबंधीत खात्याक सुचोवण्यो दिल्यात. From the time I have taken charge of GSIDC under the leadership of Dr. Pramod Sawant, our Chief Minister, he has only told me one thing, that see that you go personally and see all the projects. Put our engineers on job, which is my work for last 30 years, which I am doing of infrastructure. And I want to assure Honorable MLA and his entire constituency की जे काम सुरुवात जाला, खूप वर्सां जाली सुरुवात जाला, ते रवींद्र भवन आमी बाय मार्च एंड एप्रिल फर्स्ट वीक आमी इनॉग्रेट करूंक शकता. आनी जे कितें करेक्शन करपाक लायला, whether it is plastering work or any other work, the contractor has to do it in the next 25 days. आम्ही सांगला तेका कॉन्ट्रॅक्टराक आमकां हँड ओवर सायट दी बाय 31st of March. सो तेजे कडेन आयच्यान म्हाका दिसता 45 days आहा and he has to put extra manpower and complete the work. All his payments have been done and Ravindra Bhavan with the entire auditorium, open air auditorium, one of its kind in Goa, जे आमच्या पणजे आहा ओपन एअर ऑडिटोरियम इन कला अकॅडमी, ते बसून दाखवले व्हेरी मिनी वन. हे येदे व्हडले लोकांनी येऊन पळोवचे, म्हणजे GSIDC जे काम आता कंप्लीट करून दितले आणि इनॉग्रेट जातले. तेणे बरो शो हाडचो जो पयलेच दिसा इनॉग्रेशनाक. बरे म्युजिकल आमचे गोंयचे जे कलाकार आहा तांकां ती स्टेज दिवची आणि आस्वाद घेवपाक आख्खे कुडचडच्या लोकांक तिका आपोवचे. गोयच्या भलायकी वेवस्थेक अधिक सक्षम आणि व्यापक करपा खातीर राज्य सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाला भलायकी विभागाची उच्च स्तरीय नियाळ बसका जाली. या बसकेक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मंत्री मोविन गुदिनो, दिगंबर कामत, सुभाष फळदेसाय, रमेश तवडकार तशेंच हेर ज्येष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंयांतली भलायकी सेवा अधिक घटमूट करपाचे ह्या बसकेत भर दिलो. तशेंच गंभीर काळजी क्षमता वाडोवपाचे आनी आपतकालीन आनी ट्रामा केंद्राचे आधुनिकीकरण करपाचे निर्णय घेतले. मोपा विमानतळार प्रवाशांचो व्हडलो वांटो महाराष्ट्रांतल्यान येता जाल्यार दाबोळी विमानतळाच्या फुडारा विशीं प्रश्न उप्रासपाक लागल्यात.
GMR कडल्यान आक्रमक लॉबिंग चलता असो गंभीर आरोप मंत्री मोविन गुदिनोन केला. नौदलाकूय ह्या वादात ओडून व्हरतात असो दावो मंत्र्यान केलो. मजगतीं दाबोळी विमानतळ बंद जावपाचो भंय गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीन उक्तायला. गोंयच्या दोन्ही विमानतळा भोंवतणी राजकारण परत एक फावट तापत आसा. सध्या मोपा विमानतळार 70% महाराष्ट्रांतल्यान आनी 30% थळाव्या गोंयकार लोकसंख्येंतल्यान येरादारी चलता. चड प्रवासी आकर्शीत करप म्हत्वाचें आसलें तरी हे दाबोळी विमानतळाच्या मोलान येवंक फावना. GMR परिस्थितीचो फायदो घेवन खूब आक्रमकपणान लॉबी करता. खरें म्हटल्यार ते नौदलाचो आस्पाव करपाचो यत्न करतात. ही एक GMRची युक्ती आसा असो आरोप मंत्री माविनान केलो. GMR taking advantage of the situation is lobbying very hard. In fact, they are trying to take the Navy on their side, and they are trying to tell through the mouths of naval chief and other people that we need it for defense, that airport. So GMR This is a trick being played by GMR, and I know this, and I know this is happening. That's why I'm saying. That's why we are working very hard, because it is a commitment we have given to the people of Goa. Whether it is previous government, whether it is our government, that is the BJP government, we have given a commitment and we have to live up to that commitment. मजगती गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हाणें दाबोळे विमानतळ बंद करपाची शक्यताय आसा असो प्रस्न विधानसभेत मांडिल्लो. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दाबोळे चालूच उरतलो अशें आश्वासन दिल्लें. पूण उपरांत येरादारी मंत्र्याची हालचाली आनी विधानां पळयल्यार दाबोळे विमानतळ बंद करपाचे दिकेन पावलां उबारतात काय असो प्रस्न गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादासान केलो. तशेंच अशें फुडाराक घडल्यार दक्षिणेंतल्या सगळ्या वेवसायिकांक चड मार बसतलो असोय हुस्को उक्तायलो. 16 जानेवारी 2026 सांजे 7:30 वरांचेर विधानसभेच्या पठाराचेर आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसायान एक रिव्हील केल्लें. कितें म्हणून की आमकां सारके सोर्सांतल्यान कळ्ळां एट अ व्हेरी हायेस्ट लेवल की GMR जी आहा हाणें कोणा तरी एकट्या रिटायर्ड सर्विंग एडमिरला कोणा तरी धरला आनी एक फायल मूव जाल्या की दाबोळे एअरपोर्ट फूल फ्लॅज नेव्ही खातीर दवरचो, जेणे करून सगळे ऑपरेशन्स जे आसा सिव्हिल ऑपरेशन हे सगळे हांगा शिफ्ट जातले खंय मोपा. हे आमी विधानसभा पठाराचेर आमचे अध्यक्ष आनी विजय बाबू सरदेसायान 16 जानेवारीक एक्सपोज केल्ले. ताच्या नंतर त्या वेळे नंतर उलयताले मान्य ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे थंयचे स्थानीक आमदार आसा दाबोळे ते उठून सांगले की तूं उलयता ते सारखे. मान्य मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस की डिफेन्स मिनिस्टरान सांगला की दाबोळे म्हणतो बंद जावचो ना. इतले आसतना मंत्री सरकारान मंत्रीच राज्यसभेच्या खासदारा बरोबर वचून काल परते दिल्ली मेळ्ळे आनी हातून एक स्पश्ट जाता की मंत्री स्वता पॅनिक मोडार आहा. म्हणजे कितें तरी हाचे भयंकर मुखार घडला ह्या प्रकरणात. नाजाल्यार मंत्री सुद्धा स्वता इतलो हातपाय धरचो नाशिल्लो ह्या बाबतींत. सो हातून एक स्पश्ट जाता की बाब विजय सरदेसायान जे सांगिल्ले की सावथ गोवा जो दाबोळे एअरपोर्ट आहा हो बंद करपाचो एक षडयंत्र चालू आहा विच वील हिट द इकॉनॉमी ऑफ द सावथ गोवा, which will hit and impact the tourism in the entire South Goa belt. हे करूंक दिवंक जायना. हांगा जर डबल इंजिन सरकार आसा, डबल इंजिन सरकार आसतना जर एश्युरन्साचे दिता ऑन द फ्लोर ऑफ जर ताजेर जर पाळपाचें जर हे जायना कितें डिसिजन जायना तेन्ना ही एक दुर्दैवाची गजाल आसा. आनी हातून आतां मंत्री स्वता येवन आतां जेन्ना आमी जे आमच्या अध्यक्षान जे सांगिल्ले GMR हे करूंक सोदता म्हणून ताजो तो एन्डोर्स करता आनी पॅनिक मोडार वचून सारको सांगता विच समथींग सिरियस इज गोईंग ऑन. And there is a serious move to shut down Daboli. I think it is time for everyone to stand united to protect Daboli. कारण ना जाल्यार दक्षिण गोंयचे जे टुरिझम आसा, दक्षिण गोंयचे इकॉनॉमी आसा ही बंद पडपाक वेळ लागची ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मुरगांवात जावपी कोळशाचे प्रदूषण थांबोवपा खातीर मुरगांवच्या थळाव्या सयत आमदार संकल्प आमोणकरान कोळशाच्या कंपनीक 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिलो. 3 दिसां भितर कोळशाचें काम बंद जावंक ना जाल्यार थळाव्या सयत पोर्ट बंद उडयतले अशें शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. ह्या प्रदूषणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला देखून थळाव्यांनी कोळशा आड मुरगांवात आंदोलन सुरू केलें. 4 वर्सां जाला लोकांनी हांगा 15 वर्सां काडली तेन्ना कोलाच्या बाबतींत काय तुलना. आतां झोपी गेलेला जागा जाला आनी आयज ते म्हणटा कोल आमी काडुया. कोल केन्ना काडटलो जेन्ना तुमी लोकांनी आपल्याक सपोर्ट करूंक जाय. तुमी या आपल्या कडेन तेन्ना आमी करुया. म्हणल्यार ती कितें आयती पोळी भाजून खावपाक सोदता हे चालू आसा. सो हांव तेच्या बाबतींत चड उलोवपाक उलयना. आयज आमी मेमोरंडम दिला आनी हांव तुमकां सगळ्यांक उतर दिता
मेमोरंडम दिला तेजेर हांवें मेन्शनूय केला आनी तांकां सांगलांय चडांत चड 3 दिसाचो टायम दिला 3 दिसाचो टायम दिला 3 दिसां भितर जर हे पोल्युशन हो वास जर हे कंट्रोल करना जाल्यार हांव तुमकां सांगता जो तुमकां आयज हांवें आडयला भितर घुसपाक फुडल्या 3 दिसां भितर आमी भितर घुसतले एज्युटेशन आमकां जेन्ना आमदारान काल आपयलो म्हणून आमी आयज येयले खंय तरी बऱ्या कोसाक जेन्ना आमकां आमदारान आपयलो खंय तरी पोल्युशन कंट्रोल ना आनी खंय तरी वास मारता ही खरी गजाल वास मारता पण तो वास खंय मारता म्हणून आमी आयज तांकां मेमोरंडम दिवपाक येयलेले आनी आमदारान जशें उलयले 3 दिसाचो टायम दिला नाजाल्यार ते गेट मोडून पासून भितर वचूंक शकता बी लोकांक आमच्या घेवन पण हांव आमच्या एज अ चेअरपर्सन हांव एक ताबडतोब एक स्पेशल मिटींग घेवन हेच्या बद्दल हांव सगळ्या कावन्सिलरांक सांगता आमी सगळे एकजूट रावन आमच्या आमदारांक आनी आमच्या दोगांय बाकीच्या एमएलएंक कित्याक एमएलए म्हाका तिगूय लागता पूण सगळ्यांक घेवन तर आमी एज्युटेट केले जाल्यार खंय तरी हेची सुटका जातली कळ्ळें न्हू खंयच्याच जाग्याचेर आमी पॉलिटिक्स करूं नाका आमी सगळे एकत्र रावया कोणी असो तो ताका सपोर्ट करुया इलेक्शनाचे हें पळय नाका इलेक्शनां येतले वयतले हांवें आतांच सांगलां आमी सगळे एकठांय रावया आनी हें जेन्ना कोल पोल्युशन जेन्ना आमचे कंट्रोल जातलें तेन्ना आमकां खंय तरी लोकांक तरी बाबा बरी साथ दिवपाक मेळटली कोल पोल्युशन जाता कारणाक लागून आमी हांगा मेमोरंडम दिवपाक येयलेले आसा आनी हे मेमोरंडम दिवपाक लागून आमकां आमच्या मुरगांवच्या आमदारान स्पेशली इन्वायट केले म्हाका चेअरपर्सन आनी कावन्सिलरान इन्वायट केले म्हणून आमी हांगा येयले आनी मेमोरंडम आमी ताका दिवपाक येयलेले आसा आयज आमी ज्या फोर्सान येयलेले आसा त्या फोर्सान तुमकां पळोवंक शकता की आमी एनी टायम फोडून भितर वचूंक शकतले भितर तेंच्यांनी एक सेक्युरिटी गार्ड बी अशें दवरलेले आसा काडून दवरलेले आसा पूण तुमकां सांगूंक सोदता हांव ह्या मेमोरंडमान ह्या एज्युकेशनान ते क्लियर 3 दीस दिल्लेले आसा क्लियर 3 दिसान समज जायना जाल्यार 3ऱ्या दिसा आमी हांगा सगळ्यान येतले आनी तुमच्या माध्यमांतसून हांव आव्हान करता रिक्वेस्ट करता जे कालूय जे कोणी प्रोटेस्ट केलेलो तेंच्यांनी हांगा येवपाचो आनी हेका आमी स्वतावन वचून बंद करपाक जाय रिक्वेस्ट करता तुमी जॉईन जाय तांणी एक मेमोरंडम सबमीट केलो अडानी कंपनीक आनी दे हॅव गिवन अ डेडलायन ऑफ 3 days टायम आनी एज अ गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तांणी आमकांय एक मेमोरंडम सबमीट केलो तो आमी वी वील फॉरवर्ड इट टू अवर हायर ऑथॉरिटीज 2016 वर्साच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पणजेचे भाजप आमदार बाबूश मोन्सेरात हाचे आड पुरावो नाशिल्ल्यान मेर्शेच्या विशेष न्यायालयान निरपराधी थारायला सुमार 10 वर्सां ही केस सुरू आशिल्ले निमाणे न्यायालयान दोनूय पक्षांनी केल्लो युक्तिवाद आनी पुरावे पळयले उपरांत मोन्सेरात हाच्या वाटेन निकाल दिलो मजगती फाटल्या कांय वर्सांत ह्या आरोपाक लागून खूब त्रास सोंसचे पडले पूण भारतीय न्याय वेवस्थेचेर म्हजो पुराय विश्वास आशिल्लो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें 2016 वर्सा एका अल्पवयीन चलयेच्या आवयन ताका बाबूश मोन्सेराताक विकले असो आरोप केल्लो तशेंच न्हिदेची गोळी दिवन ताचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचोय आरोप केल्लो तेन्ना बाबूश सांताक्रूज वाठारांतलो आमदार आशिल्लो ह्या प्रकरणात गोंय पुलिसांनी बाबूशा आड IPCचे कलम 376 आनी पोकोसो कायद्या खाला केस नोंद करून ताका अटक केल्ली उपरांत जामिनाचेर ताची सुटकाय जाली मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणात सुमार 40 साक्षीदारांची गवाय नोंद केल्ली तशेंच पुलिसांनी 250 पानांचे आरोपपत्र दाखल केल्ले चौकशे वेळ अल्पवयीन चली 16 वर्सां वयर आशिल्ल्याचे मुखार आयले उपरांत गोवा चिल्ड्रन एक्टान कांय कलम काडून उडयले पूण पोकोसो खाला ही केस चालूच उरली सुमार 10 वर्सां ही केस न्यायालयात सुरू आशिल्ली निमाणे न्यायालयान दोनूय पक्षांनी केल्लो युक्तिवादान पुरावे पळयल्या उपरांत मोन्सेरात हांकां निर्दोश मुक्तता दिली कितें जाल्लें 10 वर्सां पयलीं हे रेप केस घाल्ली ताचेर आनी ती कितें आसा विक्टिमान 6 स्टेटमेंट वेगळे वेगळे दिल्ले ईच स्टेटमेंट आसा तो कॉन्ट्रडिक्टेड द अदर स्टेटमेंट पयलें म्हणलें ताणें कितें डिटेल्स ऑफ दॅट केसी ते पयलें आपूण ताज्या घरा गेल्लें 6 वरांचेर आपल्याक कितें पिवपाक आनी खावपाक दिलें आपूण 6 वरांचेर अनकॉन्शियस जालें दुसऱ्या दिसा आपल्याक सकाळीं 11 वरांचेर कॉन्शियसनस आयलें मागीर ते तांच्यांनी कॉन्शियसनस म्हणल्यार तांच्यांनी मोबायल चॅक केलो तर ताजो पिरियड कितें आशिल्लो शी कुडंट गीव अ पर्टिक्युलर डेट तिणें कितें सांगलें आपल्याक मार्च टील एप्रील म्हणजे 61 days जाले 61 डेजान ते खंयच डेट सांगिनाशिल्ले इट इज बिटवीन मार्च टू एप्रील विच इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड मागीर कितें तांच्यांनी सगळे एक 2 म्हयन्याचे मोबायल चॅक केले कारण अनकॉन्शियस मनीस आसा पळय तो कॉल करूंक शकना कॉल रिसीव करूंक शकना मॅसेजी करूंक शकना एवरी फूल पिरियडाक पुलिसांक मॅसेजी इनकमींग कॉल आवट गोईंग कॉल रातचे मेळ्ळे मागीर ते म्हणाले कितें आपल्याक मागीर
11 वरांचेर सकाळी शुद्धी आयली. शुद्धी येतकूच मागीर ते कोण जोकिनाच्या घरा गेले. जोकिनाच्या घरा ते सांगतात एज पर इन्व्हेस्टिगेशन फ्रेंडाच्या घरा गेले आनी ते मागीर 7 पावले म्हूण थंय. सगळे कडेन टायमींग कॉन्ट्राडिक्ट जाता. मागीर सगळें कॉन्ट्राडिक्शन ताका विचारतकूच ते म्हणाले ही गजाल घडूंकूच ना. लास्टाक तूं पयलें एक सांगता आपूण अनकॉन्शियस, मागीर सबसिक्वंटली स्टेटमेंट आनीक 3 दिता की ना आपूण शुद्धीर आशिल्लें, आपुणूच वयर गेलें. मागीर तिसरें ताका विचारलें हे सगळें पयलें कशें सांगलें. देन शी सेड आय एम फ्रँक, आपल्याक भायर सुटपाचें आशिल्लें आपणा घराच्यान, तर आपण ही स्टोरी तयार केली ते सिरियल्स पळोवन. मजगतीं फाटल्या कांय वर्सांत ह्या आरोपाक लागून खूब त्रास सोंसचे पडले, पूण भारतीय न्याय वेवस्थेचेर म्हजो पुराय विश्वास आशिल्लो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. First of all, I would like to say I had full faith in the judiciary of our country. Secondly, I have been acquitted of all the allegations made against me by the Honorable District Court. It's been a long wait. It's been 10 years. How each day I have suffered, I know. I would like to thank my family, my friends, and my supporters who stood by me in this difficult time. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बदलत्या जिणेच्या पद्दतीक लागून तशेंच वाडपी तणावा खातीर तरणाटे पिळगेक मानसीक अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. देखून राज्य सरकारान प्रशिक्षीत मनसोपचार तज्ञाचे नेमप गरजेचें आशिल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें. ह्याच वांगडा कॉल सेंटर अदीक कार्यसक्षम आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी समुपदेशन सेवा पावोवपाची गरज आसा अशेंय मंत्र्यान सांगलें. Depression or mental health well-being and the initiatives that have been taken today in the country by the Honorable Prime Minister, and where a lot of priority and lot of support is being given to these type of initiatives. And for one, we are very happy Professor Patel is with this association and this relationship with Sangat. What I was just mentioning is Monica is here, who is known to me from time I have been a child. My childhood friend, and this much when we were, is that what depression is and how do you deal with that word depression. It's not only just depression. There are many people in the audience here who may have still not reached to the counselor. There may be so many people here who may not be in a position to even express what they're going through. Actually, I always tell the people and all of you, I just want you to know that this is something that is very, very, very important. It is something, the community, not only the community or organizations like Sangat, but it's also the government that has to be a very proactive role in today's times. I was just asking Professor Patel, with the community people, the community helpers or Sangatis, whatever you call them, their role is very important. Just now somebody just mentioned, if you give us a little bit more financial backing from the state, perhaps we'll be in a better position to do a better job. It's very important. We spend so much money. And this is not just allocation of funds, or this is just a program where we are going to talk about mental health and wellness, or this is something where we are only going to talk about what Professor Vikram Patel has just mentioned to us and our association. It can, in some cases, it can consume you worse than any kind of a deadly disease that you allopathically try to define. Because then if you're not able to find a solution to that, it consumes a particular patient. And we don't want that to happen. We want to strengthen the community. Mental health and wellness is something that is very important. स्मार्ट मीटर गोंयांत खंयच बसोवंक ना म्हण तांकां विरोध जाता. स्मार्ट मीटर बसयले उपरांत मीटर रिडींग ताचे फायदे आनी सगळ्यो गजाली लोकांक कळे उपरांत लोक स्मार्ट मिटराक विरोध करचे नात अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. स्मार्ट मीटर आतां सरकारी कार्यालय, उद्देगीक वाठारांत सुरू जाल्या. ताचे उपरांत घरगुती वापरा खातीर सुरू करतले. सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय. स्मार्ट मीटर हो केंद्र सरकाराचो निर्णय, गोंय सरकाराचो न्ही अशें मंत्री सुदिनान सांगलें. स्मार्ट मीटर गोंयांत खंयच बसोवना म्हणून ओपन एकदम बसयले म्हणटकच ओपन जावचें ना म्हणटा तो. बसयले नंतर जेन्ना ताचो सगळे स्मार्ट मिटराचे रिडींग, स्मार्ट मिटराचे सगळे गोश्टी लोकांक कळ्ळे नंतर लोक ताका उपयोग चालू जाल्या. ते सगळे सरकारी ऑफिसां आनी इंडस्ट्रियल एरिया, त्या नंतर आमी डोमेस्टीक चालू करता. इंडस्ट्रियलिस्ट कॉपरेट करता ताका सगळे कॉपरेट करपाक जाय. हो जो डिसिजन घेतला तो गोवा गव्हर्मेंटाचो डिसिजन, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो डिसिजन. इट इज ऑल ओवर इंडिया. इफ यू वॉन्ट गुड सर्वीस
then that should make some good investment in everything. Infrastructure developing in any department is very good. आता गुड सर्व्हिस ना सर ते आताचे मीटर आहेत ती हांव तुका तें सांगूंक शकना. स्मार्ट मिटर हे सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी इम्प्लिमेंट केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे JERCच्या नॉर्म्स प्रमाणे आमकां ते तुम्ही लोकांक अवेअरनेस करतले जे स्मार्ट मिटरांचो चालू आसा. अवेरनेस चालू आसा आनी जाय जाल्यार आमी अवेरनेस करतले. दिवचल शारांत भर लोकवस्तीत बिबट्याचो वावर वाडला. रातच्या वेळारूच न्ही तर दीस उजवाडा लेगीत हो बिबटो लोकवस्ती कडेन भोंवता अशी माहिती मेळ्ळा. देखून थळावे लोक भयभीत जाल्यात. मजगती ह्या बिबट्याक धरपा खातीर राना खात्यान सांपळो लावचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. फाटल्या 3 दिसांच्यान दिवचलच्या साश्टीवाडो आनी शांताराम नगर वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला. हो बिबटो लोकवस्ती कडेन भोंवतना कांय जाणांच्या नदरेक पडला. बिबटो भोंवता थंय भुरगे खेळटात तशेंच त्या वटेन शांतादुर्गा हायर सेकंडरीची भुरगीं यो वच करतात. ह्या बिबट्यान वाठारांत कांय सुण्याक लेगीत खाल्ल्यात अशें कळटा. रान खात्यान सांपळो लावन ह्या बिबट्याक धरून आमकां भयमुक्त करचें अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्या. जो एक रानटी बिबटो येयल्लो आसा तो फाटले 3 दीस जाले तो हांगासर एरियेक भोंवता म्हणजे मठ एरिया साश्टी वाड्यार म्हटल्यार जाता. हांवें ऑलरेडी इन्फॉर्म सुद्दां केल्लें आहा रिपोर्टरांक. जावं आयज फॉरेस्ट ऑफिसराक फोन केल्लो तो बोलो बरोवन दी. सो हांवें एप्लिकेशन बरोवन साखळे दिल्लें आसा. सो ते आतां पळय एक्शन कितें घेता. इवन हांवें एका अमृत सिंगाक सुद्दां कळयल्लें आसा. फक्त भंय दिसता कितें की हायर सेकंडरीची भुरगीं त्या रोडान येता आनी थोडे सांजचे जे आमच्या एरियेचे भुरगे आहा ते थंय खेळपाक वयता क्रिकेट. सो तांकां सुद्दां मातसो भंय कसो दिसता. सो हांव तुमच्या मार्फत हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करूं शकता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की तुमी थंय पिंजरो लावन तेचो बंदोबस्त करपाचो आनी आमच्या भुरग्यांक मातशें संरक्षण दिवपाचें. तुम्ही भोंवतना पळयलात न्हू? हांवें आयज सुद्दां सकाळीं पळयलां की आमची शेजारची एकटी वयताली मठा कडल्यान सायडीच्यान तिका दिसलो तो ती भिवन पळयली आनी तिणी मागीर परत तो बिबटो त्याच एरियेक गेलो. म्हणजे बारीकसो एक फुडको आहा थंय जंगल कशें तेतून तो रावला. आतां 3 दीस जाले थंय ऑलरेडी आहा तो. म्हणजे हॉटेल कुत्र्यांचो बी अटॅक बी जाला सध्या तरी ना पूण कुत्र्यांक अजून कितें थंय पावना. म्हणजे भितर अजून कुत्रे बी पावना. सो एक पिंजरो लायल्यार एक वेळ मेळोंक शकता तसो. हांगा आदले येताले पण काल रात्री आमचे भयंकर खूब कुत्रे कितें आमचे आहा न्हू सामके तुटून पडलेले सामके ह्याच्या बरोबर आमकांय दिसता की तूं येतात आदी येयला दिन तूं असो ना असो न्हू. तेन्ना ह्यान फुडें आमी रातचे लोक खूब भोंवता आमचे तेन्ना आमचे भयाबीत आमकांय वातावरण जाल्लें आतां. आनी त्या भयाबीत वातावरणान त्या वनाचे अधिकारी आहा तेणी काय तरी आमची तरतूद करची आमकांय बी दिसता. बरोबर पण कोणाचे अटॅक बी तसो करूंक ना न्हू? हल्लो बी कोणाचेर करूंक ना न्हू? आतांचो कोणाचेर हल्लो करूना काय ना पण एरियेक आसा तो गेलो तसो. न्ही हांगा घराक आमची घरां हांगा इकडे संदास 50 घरां आहा तिकडे 50 म्हणजे हांगा 150 घरां माझा तिनूय वाड्यांनी केल्ले जाल्यार. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टायम खबरो हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.